पारंपारीक माटोळेकार आणि रस्त्यार फुलां विकपी भायल्या लोकांचो विशय फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सभाघरात शून्य प्रहारा वेळार मांडिल्लो। जे गोंयकार गांवठी भाजी पिकयतात तांकां त्यो विकपा खातीर बाजार मेळना, देखून तांकां आपल्यो गांवठी भाजी विकपाक मेळच्यो हे खातीर तांकां पंचायतीन आतां सावन ते चवथीच्या 11 दीस मेरेन बाजाराची सुवात तयार करून दिवची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्ली। तशेंच मुख्यमंत्री आपलो अर्थसंकल्प चवथीच्या माटोळे सारको स्वयंपूर्ण आसा अशें म्हणटा, मात गोंयकारांची चवथीची खरी माटोळी स्वयंपूर्ण करपाचेर लक्ष दिवचें। देखून जे पारंपारीक माटोळेचें सामान विकतात तांकां त्रास करचे न्हय आनी तांचो सोपो कर माफ करचो अशी मागणी सरदेसाय हांणी केल्ली। Attention of the House is called to the urgent need to direct local bodies, municipalities and village panchayats to allow designated areas for the sale of traditional local vegetables from now to the 11th day of Ganesh Chaturthi celebrations, which are sourced, cultivated by local people in this season and have historical, cultural and traditional importance to Goans. Because जर माटोळी जर बरी जातली, ही बजेटाची न्ही, चवथीची माटोळी जर बरी जातली जाल्यार जे आमचे कुमेरी कल्टिवेटर म्हणून तुमच्या वाठारांत कुमेरी म्हणून आहा, भाऊसाहेब बांदोडकरान तांकां तें स्थान दिल्लें, जाता कितें तांकां विकतना तांकां जागो ना। म्हळ्यार हांव सजेस्ट करता चवथीचे मेळा आसतात पळय ते लिगलायज विदाउट चार्जिंग फीज हे तांकां दिवचे, नाजाल्यार कितें करता थंयची म्युनिसिपालिटी वा थंयची पंचायत तांकां त्रास दिता। हें तुवें एक डायरेक्शन दिवचें पंचायतीक म्युनिसिपालिटीक की ही माटोळी बरी जावपा खातीर आपूण माटोळी माटोळी म्हणून बजेट म्हणटा ती गोंयकारांची माटोळी बरी जावची, म्हाका एक क्लियर कट अश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्यान। जे पारंपारीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचे सामान विकतात तांकां थाकाय दिवन तांचे कडल्यान सोपो कर वसूल करचो न्हय असे निर्देश पालिका आनी पंचायतींक दितले। तशेंच जे भायले लोक रस्त्यार होलसेलात फुलां विकतात तांचेर कारवाय करपाचे निर्देश पुलिसांक दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिले। हांव सगळ्या म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता, कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एक्झम्प्ट करचो। माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो जेवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना। ना तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन दिता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।